पुराय राज्यात पावसान नेटान हाजिरी लायिल्ली आसा। ह्याच फाटभुंयेर आता डेंग्यू, चिकनगुनिया तशेंच मलेरिया ह्या दुयेंसान आपली मान वयर काडल्या। बेतकी प्राथमीक भलायकी केंद्रांत सध्या डेंग्यूचे दुयेंती सांपडपाक लागल्या। हाचे आदी डेंग्यूक लागून लोकांक आपलो जीव लेगीत वगडावचो पडला। देखून सगळ्यांनी आपली जतनाय घेवची अशें आवाहन बेतकी प्राथमीक भलायकी केंद्रांतली दोतोर संगीता केळुस्कर हिणें केलां। हांगा आमी पळयला आता आमच्या पीएससीच्या अंडर न्ही ह्या दिसांनी पावसाच्या कारणान न्ही खूब केसीस डिटेक्ट जाला ऑफ डेंगी, मलेरिया आणि चिकनगुनिया। बट आमच्या पीएससीच्या अंडर आता सध्या न्ही डेंगी केसीस वाडपाक लागला। म्हणजे आमचे वखदां टोटल आमी 7 सब सेंटर आणि 3 RMD म्हळ्यार सगळ्या आमच्या एरियांक केसीस वाडटा। सो ताज्या कारणान लोकांनी खूब प्रिकॉशन घेवपाची गरज आसा। कित्या खातीर ह्यो सगळ्यो डिजीज आसा, ह्यो वेक्टर बॉर्न डिजीज त्यो सगळ्यो जराळां खातीर जाता। मेन म्हटल्यार केसीस वाडपाक लागला हे डेंगी केसीस भरपूर आणि तातूंत मनशाचो मृत्यू सुद्दां जावूं शकता। सो ह्यो जराळी आसा पळय, मेन पयलीं कशें मलेरिया खूब कॉमन मेळटाले, बट ह्या 2 वर्सान आमी अशें फायंड आवट केला की डेंगी केसीस खूब वाडपाक लागला। डेंग्यूच्या दुयेंतींनी वाड जावची न्हय म्हणून दर एकल्यान खबरदारी घेवपाची गरज आसा। प्रत्येकान आपल्या घरा भोंवतणी तशेंच घरांत भितर लेगीत उदकाची पुरवण करतना जतनाय घेवप खूब गरजेचें। हेल्थ इन्स्पेक्टर वेळेचे वेळार वचून पळोवणी करतले अशें दोतोर संगीता केळुस्कर हांणी सांगलें। मेन म्हटल्यार डेंगीची जराळ आसा ती बऱ्या उदकान तांतयां घालता आणि मलेरियाची आसा ती घाण उदकान, म्हणल्यार गटर जर ब्लॉक जाला कितें जाला जाल्यार ते अगर ओपन करना व्हांवना जाल्यार थंय मलेरियाची जराळ तांतयां घालूं शकता। आणि डेंगीची जराळ आसा ती बऱ्या उदकान। मेन हे बरें उदक खंय आसता आमचे किचनान। आमी भायले सगळे साफ दवरता। मेन कशें आमचे सेंटराचेर सगळे ब्रदर आनी सिस्टर आसा आनी आमचो स्टाफ एवरी टायम होम विजीट करून तांचे सगळे जर ब्रिडींग सायड म्हणल्यार कशें पॉट्साच्या पोना बश्यो आसा तातूंत उदक रावून थंय जराळी जावपाक शकता। मागीर एसीचें उदक जर साठटा भायल्या वटेन पडटा आनी थंय साठटा, मागीर कुलराचें उदक तातूंत ह्यो जराळी जावपाक शकता। आनी मेन डेंगीची जराळ आमकां किचनान बीन मेन पळोवपा पडटली। जर तुमी सांठोवन जर उदक दवरता म्हणजे यूज करपा खातीर जाल्यार ते धांपून दवरपाचे। मेनली ड्रम्स आमच्या सगळ्या घरांनी आसता, त्यो ड्रम्स धांपून दवरपाचे आनी 8-8 दिसांनी हे ड्रम्स सायडीन बीन सगळी घासून काडपाची। कित्याक अगर ती चुकून बिकून जर जराळ्यांनी तांतयां घातली ड्रम्सांनी नाल्यार कळशांनी बी जाल्यार ही तांतयां आसा पळय 8-8 लायफ सायकल ऑफ मॉस्किटो आसता 8 ते 10 दीस पर्यंत। सो ती 8-8 दिसांनी तातूंतलें उदक चेंज करपाक जाय आनी सायडींतली बॅरल्साची वॉल्स आसात नाल्यार कळश्यो आहा त्यो बऱ्यो घासून काडपाक जाय, कित्याक तांतयां ही तांकां ड्रमाच्या वॉल्साक दसून रावूं शकता। सो हें सगळें क्लीन करपाचें। तशेंच भायल्या वटेन मलेरियाचे जराळ जर गटरांनी नाल्यार घाण उदकान जर तांतयां घालतात जाल्यार तें साफ आसूं जाय। सध्या मी आसा बेतकी प्राथमीक आरोग्य केंद्रा कडेन। ह्या वाठारान ह्या प्राथमीक आरोग्य केंद्राच्या अखत्यारीत सुमार 7 सब सेंटर्स येता आणि ह्या 7 सब सेंटरांनी ज्या जाग्यार खास करून कुळागरां आसा अशा वाठारांनी डेंग्यू मलेरियाच्यो केसीस वाडपाक लागिल्ल्याची माहिती हांगसरल्यो मुखेली ज्यो आसा दोतोर केळुस्कर संगीता केळुस्कर हांणी आतांच आमचे कडेन उलयतना दिल्ली आसा। कुळागर वाठारांत जे स्प्रिंकलर लायता त्या खातीर ज्यो पोवल्यो बीन आसता तितून उदक सांठून उरता आणि तितून जळारां पसरल्या कारणान ही दुयेंतां वाडूंक लागल्या अशें तेंचें म्हणणें आसा। ताणें लोकांक आवाहन केलां की आपलो वाठार आनी खास करून घरान उदक भरून दवरिल्लीं आयदनां जीं आसा ती सदांच निवळ दवरची। दर 18 पयऱ्यान ती आयदनां धुवन घेवची जेणे करून जळारांची पैदास जावची ना आनी हे डेंग्यू मलेरिया हांचो चड फैलाव जावचो ना। गोमंतक TV खातीर बेतकेच्यान हांव शेखर नायक।